पणजे स्मार्ट सिटीची कामां चालू आसा आनी ते खातीर चडशे जे इंटर्नल रोड आसा ते सगळे खडल्यात आनी सगळ्याक ट्रॅफिक जाम जायत आसा भितरल्या रोडान। आनी आतां G20 समीट आसा ते खातीर जो भायलो रोड आसा मिरामार टू पणजे ते रोडाचे हॉटमिक्स चालू आसा। सो ते खातीर एक लेन जी आसा पळय न्ही ती बंद केल्ली आसा आनी एकूच लेन चालू दवरिल्ली आसा आनी ते कारण हे रोडाचेर खूब ट्रॅफिक जाम जावपाक लागला। हे कामां करची डेडलायन आसा पूण ती केन्ना सोंपतली खबर ना। G20 समिटाचेर जी कामां करतात म्हणल्यार हॉटमिक्सीक ते केन्ना सोंपतले ते खबर ना आनी जे हॉटमिक्स भितरले रस्त्यार कामां चालू आसा स्मार्ट सिटीची तीवूय केन्ना सोंपतली ती खबर ना। तो पर्यंत तरी जे पणजे लोक आहेत तांकां रस्त्याची कामां पळोवची पडटली आनी दुर्ला खावचो पडटलो। आयज पणजे शिमगो पूण आजून तसो ट्रॅफिक अरेंजमेंट प्लॅन असो कांयच सांगलेलो ना। सो शिमग्याचे जे फ्लोट्स येतले जे मागीर रोमटामेळ येतले मागीर तशे लोक पळोवपाक येतले ते ट्रॅफिक आनी कशें मॅनेज करतले कांयच खबर ना। खंय पार्किंग आसतल्यो मागीर रोमटामेळाचे सारके कशें जाग्यार घालतले कारण हांगसर सगळ्याक ऑलमोस्ट एकूच लेन चालू आसल्या कारणान ट्रॅफिक कशें डायवर्ट करतले आजून कोणाक कांयच खबर ना। स्टुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार आनी साई मांद्रेकार।